महत्वाचो प्रोग्राम जो आसा या आमच्या आमदारान कृष्णा ताजी सारकर आयज प्रेझेंट जावन म्हाका दिसता खूब ह्या प्रोग्रामाक उर्बो दिल्लेलो आसा कित्याक कन्झ्युमर कॉन्सलेशन कमिटीच्या मुखार ज्यो गिरायकान केसी घातल्यो आनी तेंची सक्सेस जाले आयज तेंचे भोवमान जालो आनी म्हाका दिसता आयज जे सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी दीप विहार आनी MES अशे जे स्टुडंट हांगा प्रेझेंट आसा ह्या प्रोग्रामाक म्हाका दिसता हो मेसेज घराघरांत पावतले की कन्झ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हेचो फायदो लोकांनी घेवचो आनी चड करून आमचो यंग जनरेशन सो म्हाका दिसता हे जे स्टेप आमचे असिस्टंट डायरेक्टर मर्मुगांव तालुक्यात घेतले सो इट्स अ व्हेरी गुड स्टेप आनी म्हाका दिसता देर विल बी लॉट ऑफ इम्पॅक्ट ऑफ दीस प्रोग्राम टुडे. First time the US president, he has spoken about this right, like right to be heard, right to be informed, right to be redressed, right to be safety. So कशें आसा की एक खंयचोय गिरायक जेन्ना आपूण एक कसली वस्तू घेता सो तेका हे सगळे रायट्स आसता, हे 6 रायट्स आसता, बेजिकली 4 रायट्स तेन्ना आयले आनी मागीर 91 दे केम अप विथ 2 more rights like redressal rights आशिल्लो. सो रायट फॉर एन बेजिकली कंज्युमर एज्युकेशन. सो कंज्युमराक जी जागृताय करपाची तो एक एज्युकेशन रायट आशिल्लो तो तेन्ना इन्क्लूड जालो एंड ऑल दीस 6 rights have been provided by our consumer protection act. So that is basically something whole and soul which safeguards us. सो खंयच्या गिरायकाक त्रास जावपाचे ना, खंयचे फसवणूक जावपाची ना आनी तेज्या खातीर गिरायकाक आपले हे रायट्स खबर आसपाक जाय जेणे करून ताका खबर आसपाक जाय की आपल्याक कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आपूण खंय वचपाचो, खंय कागाळ येयली ते कागाळाचें निवारण खंय वचपाचें, खंयच्या कोर्टान वचपाचें. सो बेसिकली ऑल दीस थिंग्स आर बीन डेसिमेटेड ऑर इट बीन प्रोपोगेटेड टू हिम आनी बेसिकली कशें आसा की इट इज आवर nodal department, consumer department, it is our duty to inform them about the right, to teach them about this right so that they can send it to the, they can take it to the larger audiences. आणि हे जे कान्या कोपऱ्यांनी सगळ्या कान्या कोपऱ्यांनी गोंयच्या जे रायट्स आसताले त्यांची जी कागाळ म्हणजे जी बेजिकली ग्रीवन्सीस आसताले ते कशे सॉल्व करपाचे तांकां बेजिकली कळपाक जाय. सो तोच आमचो हेतू आसा आनी तेज्या खातीरच आमी हे वेगवेगळे प्रोग्राम करतात. एकच न्ही, वर्ल्ड कंज्युमर रायट्स डे वी ऑल्सो सेलिब्रेट नॅशनल कंज्युमर रायट्स, स्टेट कंज्युमर रायट डेज आनी बेजिकली every year बेजिकली हे पणजेत प्रोग्राम जाता. सो दिस year we have decided we will move it to different तालुका. सो इन साउथ गोवा we have selected मार्मुगांव आशिल्लें आनी एक 15 दिसाचो प्रोग्राम आशिल्लो. त्या प्रोग्रामान वेगवेगळे FDA कडल्यान आमकां हेल्प मेळ्ळी, लिगल मेटॉलॉजी कडल्यान हेल्प मेळ्ळी. So we have gone, we have inspected with them, we have created awareness drive with them and then they have really helped us to make this a success and हो जो प्रयत्न आसा आमचो असो आमी तातूंत फुडें व्हरत रावतले. So for the consumer, any apps or some mobile numbers are there? No, so we have our helpline number. Okay, so basically we have this leaflet wherein our helpline number is. So if anybody is aggrieved, they can call us on that helpline number. Okay, and then also we have our social media presence. So the awareness जे आसता पळय, we are there on Instagram, we are there on YouTube. So they can watch those videos and they can be self-informed about what needs to be done. Okay, so then as we spoke, we have our conciliation committee, consumer courts, and there are so many things that are there wherein they can go and file their complaints. आमच्या सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटान आज वर्ल्ड कंज्युमर रायट्स डे तांणी सेलिब्रेट केला आनी 15 दिसाचो असो एक बरगत असो कार्यक्रम तांणी हे केल्लो. तातूंत भितर कंज्युमराचे रायट्स कितें आसा म्हणजे रायट टू सेफ्टी जावं नाल्यार रायट टू रिड्रेस जावं नाल्यार रायट टू चॉयस जावं अश्यो खुबश्यो गोश्टी आज तांणी लोकां मुखार मांडल्यो. आनी कंज्युमर आज पयलीं भशेन कंज्युमर आज इज द किंग आमी सदांच म्हणटा आनी आज ताचे खुबशे रायट्स आसा वीच वी आर नॉट अवेर नाल्यार आमी जाणून पसून आमी ताजेर कांय एक्शन घेवपाक पळयना. आज आमी सगळे जाणां की मार्केट येद्या मोठ्या प्रमाणार ओपन जाला की आज घरा बशिल्ल्या कडेन पसून तुका खंयचीय वस्त जाय जाल्यार कितेंय जाय जाल्यार आज मेळटा. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला सो ह्यो सगळ्यो जेन्ना आमकां घरा कडेन सगळ्यो वस्तू मेळटा येद्या मोठें मार्केट ओपन जाला ताचे बरोबर खुबश्यो माल प्रॅक्टिसीस, खुबशे फ्रॉड्स, खुबशे एडल्ट्रेटेड आयटम्स हे सगळे मार्केटान येवपाक लागले आनी त्या खातीर आमीचो कंज्युमर अवेर जावप आनी अवेर जावन ताजें आपल्या पुरतें न दवरता ताजी कंप्लेन फायल करप नाजाल्यार ताका रिएड्रेस करपा खातीर कितें तरी फोरमा कडेन वचप जशी रिकन्सिलेशन कमिटी आसा. ह्यो सगळ्यो रायट्स तांच्यो आज तांणी वेवस्थीतपणे आज मांडिल्ल्यो आसा. आज खुबशीं भुरगीं यूथ आशिल्ले हांगा स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं, कॉलेजीची भुरगीं आशिल्लीं आनी तांचे कडेन हो विशय पावप आनी कंज्युमराचे रायट्स कितें आसा आनी तांकां कितें चॉयसीस आसा टू रिएड्रेस इट हें सगळें तांणी एक बऱ्या हातून एड्रेस केल्लें आसा. हांव तांचें खरोखरोच अभिनंदन करतां.